नाला कंस्ट्रक्ट करपाची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली. खूप तेंप जालो तो इनकम्प्लीट आशिल्लो म्हणून आमी 2 फेजीन घेतल्या. सो 5 लाखाचें काम आतां करता आनी 5 लाखाचें रोखडेच फुडल्या काही दिसां भितर हो फूल कंप्लीट जातलो. सो 2 फेजींनी आमी 2 हो नालाचें काम घेतलां. तशेंच आनीक 3 वर्क्स घेतलेले आसा ते आमी फाल्यां परवां पेवदाचे ते इनॉग्रेशन करतले. तशेंच लुकास बाबान सांगलां तशें आयज हांगच्यान सालिगांवच्यान आमी कामां सुरवात केल्या. हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम जंक्शन टू सेमिनारी हें काम कंप्लीट जालां. फक्त मदीं पायपां घातलेल्या कारणान आमी ऑलरेडी तेजे सायडीन वायडनिंगेचें काम चालू केलां. सो तें आमी शुक्रार दिसा आमी तें काम उक्तावण करुया. सो कंटिन्युअसली आमचो फोकस आमी सहपंचायती भितर गिरी तुमी कंटिन्युअसली कामां पळयल्या जायत आसा ती. आनी आतां मेन सगळ्याकून चड फोकस आतां आमचो सालिगांव ह्या विलेजीन पंचायतीन दिलेलो आसा. सो ह्या हितून मॅक्झिमम जी कामां आसा हे दिसांनी आमी सुरवात करतले. म्हाका दिसता जवळ जवळ 10 डेव्हलपमेंटल कामां साळगांवान आमी आतां पास केलेली आसा आनी फुडले कोड लागच्या पयलीं सगळी कामाची सुरवात जातली, उक्तावण जातलें. हांव अनेकदां देव बरें करूं म्हणटा पंचायत सरपंच लुकास बाब तशेंच सगळे पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच उत्कर्श आसा, दया आसा आनी सगळे उरलेले मेंबर की तेंच्यांनी एक एकठांय जावन आमी जेन्ना काम करता तेन्ना हें सदांच काम फुडें वता आनी बरे तरेन जाता हें हांव सदांच म्हणटा. आनीकूय तेंचे वेस्ट एंडा कडले रोडाची रिक्वेस्ट आसा ते हांगचे जे कॉन्स्टिट्युएंट्स आसा आमचे गांवकारी आसा तेंच्यांनी ते रिक्वेस्ट केला. तें आमचें काम फुडें व्हेलेलें आसा. तें थोड्या दिसा भितर तेजे कामाचें तें उक्तावण जातलें. सो वेरियस वर्क्स वेरियस डेव्हलपमेंटल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमी साळगांव पंचायतीन घेतलेलो आसा. साळगांव मतदारसंघात साळगांव पंचायतीन. सो हेजी सगळीं कामां हे दिसांनी आमी सुरवात करता. कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं हांवें सांगलां तशें जवळ जवळ 10-12 कामां ही आसा ही आमी सुरवात करतले. आनी जें विकासाचें काम साळगांव मतदारसंघाच्या 5 पंचायतींनी आसा त्याच नेटान साळगांव पंचायतीनूय त्याच नेटान ही सगळीं कामां जावन पडटलीं. हांव अनेकदां देव बरें करूं म्हणटा हांगच्या लोकांक की तेंच्यांनी आमकां आशिर्वाद दिला म्हणून आमकां ही कामां फुडें व्हरूंक मेळटा. तेंच्यांनी पंचायत निवडून दिली, तेंच्यांनी आमकां निवडून दिल्या. सो आमची एक कर्तव्य जाता की लोकांची स्थायीक लोकांची जी कामां आसा आमी फुडें व्हरूंक जाय आनी म्हाका दिसता आमी युनिटीन ही कामां फुडें व्हरतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. कितें सरपंचान म्हटल्या प्रमाणे की कितलेच वर्सांनी कितलेच आमदारीन गेलो पेंडींग खूब आमदार जावकूच ना. सो कितले स्ट्रेस आहा हो कामाचो कितले इंटरनल वर्क्स आसा मेन करून वेस्टीनाचो जो रोड आसा हो खूब तेंप जालो. तेंचो अप्रोच रोड आसा फ्रॉम मेन रोड तो भितर त्या खुबश्या कारणांक लागून म्हणजे पावसानान तो मोटरेबल आसना. थंय वचपा सारकें कांयच हें आसना. आनी भितर जर पावलो तूं वेस्ट एंडा कडेन जाल्यार थंय सुद्दां इंटरनल रोड आसा. आमी ते लास्ट टायम कोणाक तरी रिक्वेस्ट करून हॉट मिक्सिंग जावंक ना पूण एक कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट करून मातशे तो तेजे पॉट होल्स काडलेले. पूण थंय म्हणजे अशें आसा मनसून जाता तेन्ना की गाडी घेवन जावं चलून सुद्दां ह्या वाटेन कशेंच वचपाक जायना. हांवें तो प्रायोरिटीन घेतला आनी जेन्ना आमी थंय फिरताले इलेक्शनाच्या टायमार त्या टायमार आमी लोकांचे थंय सगळ्यांचें एकूच आव्हान आशिल्लें आमकां की हो रस्तो सगळ्याकून बेगींतल्या बेगीन करचो म्हणून. तो रस्तो इनफॅक्ट सरपंचाकूच पडटा आनी सरपंचूय तो कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा आमचे कडेन. सो ही जी गरजेची कामां आसा जी कामां खूब तेंप जालो पेंडींग आसा ज्या कामांक लागून लोकांक स्थायिकांक त्रास जाता ही कामां आमी प्रायोरिटीन फुडें घेतलेलीं आसा. आनी तुवें विचारल्या भशेन जी पेंडींग कामां आसा ही कंप्लीट करून दिवपाचें आमचें धोरण आसा आनी आमी करतले. नाला कितले स्ट्रेस आहा कितले हो आमी 2 फेजींनी घेतला म्हणजे 5-5 लाखाचो 2 फेजी घेतला. सो एक फेज आमी आतां चालू करता आनी रोखडीच आमी म्हणजे जाता जाल्यार कोडा पयलीं नाजाल्यार आमी कोड लागलो जाल्यार आमकां हें करूंक मेळचें ना. कोड जावं हे आख्खो जो नाला हो स्ट्रेचो फूल कंप्लीट करतले आमी. थँक्यू. रेजोल्युशन घेवन घातलेलें आतां तें जाल्या आतां आमी इनॉग्रेशन करता आनी